जेजू तूं मोगाळ, तूं दयाळ, कुरपे सागोर तूं जेजू. तूं म्हजो सर्वणदार म्हूण तुका हांव स्विकार करना सांग. म्हज्या जिवितांत तुवें विसणार आशिर्वादां ओतलाय. तुवें म्हाका राखलय, पोसलाय. हर एक दीस म्हणले बरी म्हज्या सांगाता तूं चल्लाय. तुजो मोग हांवें कितले दीस राती बसून मेजल्यारी असोत म्हूण सांगूंक जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें चिंताप आनी तुजें चिंताप वेगवेगळें. आमच्या चिंतपाक एक मीत म्हणली आसा. आमी आमचे विशयान मात्र चिंताव, तूं आमा समेस्ता विशयान चिंताय. तें आमकां कळीत जाता तुवें हर एका मनशाक आसा केल्लें तें योजन. जो आमच्या सुवार्थ्यान 3रो अध्याय 16वे वळींत तें योजन तुवें कळीत केलाय. देवान कितलो मोग केलो गी म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. जेजू आज आमकां सामी तुका समर्पण दिता. स्वादीक जेजू तूं म्हजो अस्रो जावन आसाय. तुजे वेण ह्या संवसारांत कोणी म्हजे सांगता आसता म्हूण आमी चिंतल्यारी थोडो वेळ थोडे दीस मात्र सुम्या तूं म्हजो बरो गवळी जावन आसाय. तूंच आमच्या जिणयेचो एकच थारो जावन आसाय. तर या जेजू आमच्या सुम्यांक आतां आमी सांगता मेळून गावया. स्वादीक जेजू तूं आमचो अस्रो. तुजे वेण कोणूच ना म्हाका दुसरो. आमचें काळजांत आशिल्लें खंत बेजाराय उणेंपण हर एक जेजूक आतां आमी समर्पण दिवया आनी सांगता गावया. स्वादीक जेजू तूं आमचो अस्रो. तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं आमचे जिणयेचो एकच तारो. आराधन तुका जेजू. आराधन तुका जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. आराधन तुका. आराधन तुका. कुरपे सागोरा. कुरपे सागोरा. आराधन तुका. आराधन तुका. ये सडवंदरा जेजू. जेजू मोगाळा. आराधन तुका. जेजू दयाळा. आराधन तुका. कुरपे सागोरा. आराधन तुका. या पुनशताच्या महापर्बेक तयाराय जावन नोवेनाच्या दिसांनी आमी आसा. म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार
आमच्या मतींत आमी साबार ते सामां घेवन आयला गरजो आमचे मायेच्या पांयां तळा दवरून कलमाडीची वेलांगणी माय आमा पासून जेजू लागीं विनंती करता आनी तिणें मागिल्लें हर एक जेजू फावो करता म्हणल्या भावार्थान आमी हांगा आयल्या. तर आज जेजू मुखार आमी दिंब्यार पडल्या आसतना आमी जें कितें परा आज तेसावां खंत बेजाराई उणेपण आमचे दूख आमचे समस्ये असाध्य म्हणलें लोकांनी सांगली ती उतरां वैजन आमकां सांगला तुजी पिडा गूण जावची ना मरता पर्यंत तुवें वकात सेवजे पडटा म्हूण सांगिल्लें उतरां हर एक आमच्या मती खडया. वेन ह्युमन बिंग्स से इम्पॉसिबल आमचो देव म्हणटा आय एम पॉसिबल. त्याच भावार्थान दोनी आमचे हात जेजू मुखार आमी उबारया. तुज्या मतीन जें कितें खंत बेजाराय तुवें हाडलें असाध्य म्हणलें जें कितें तुवें हाडलें आज हर एक जेजू मुखार समर्पण दिवया. दोळे उगाडया जेजू कुत्त पळया. जेजू तूं मोगाळ जेजू तूं दयाळ जावन आसाय. जेजू तूं कुरपेचो सागर. तुजे लागीं आयिल्ल्या तुजें तें मागून खंत बेजाराय उणेंपण घेवन आयिल्ल्या कोणायकी तूं रिते हातान पाटी धाडनाय सोम्या. तूं दयाळ कुरपे सागर. तूं आमचो सरवंडार. परत आमकां आमचें काळजाची अत्रेगांव उणेंपणाचें जिवीत समर्पण दिता आसतना सांगता मेळना आमी गवया जेजू मोगाळा तुका आमी आराधन करता. ही आमची खंत बेजाराई उणेंपण अस्कतकाय समर्पण दिता आसतना तुका आमी आराधन करता सोम्या. आमच्या सांगाता तूं राव. आज मात्र न्ही ही घडी मात्र न्ही जिणेंत आमी काडच्या हर एका मेटांनी सांगता राव. आमी हाती घेवच्या हर एका कामांत तूं वावरांच्या वेळार सांगता राव सोम्या. भुरग्यांच्या शिकपा वेळार सांगता राव सोम्या. सांगता मेळून गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू तूं कुरपे सागोर आराधन तुका सागोरा आराधन तुका जेजू आराधन तुका ये सोडवणदारा सोडवणदारा आराधन तुका जेजू कुत्त पळया जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू कुरपे सागोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवणदारा आराधन तुका पुण्यार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय पुण्यार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका
थोडस वेळ आम्ही मौनपणी रावया. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी बाबार्थान म्हणले बरी ह्या देव तेंपलाक आमी आयला. जेजू आमची मागणी आयकता. आमच्या जिवितांत साडून घेतलो बरोवसो परत आमकां मेळटा. काळोखान जियोच्या लोकांक उजवाड फांकलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. मस्तोपटी आमच्या जिवितांत दोन पारांय काळोख आयिल्ले बरें दिसता. मुखार वचूंक वाट दिसना. निराश जाल्ले वेळार, आमी कश्टांत बुडिल्ल्या वेळार, मुखार वचूंक जायनातल्या वेळार, कितें करचें, कशें मुखार वचचें म्हूण कळनातल्या वेळार, कोण आमकां कुमक करता ह्या वेळार म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार जेजू आसा. भियेनाकात, धैर्य घेया. तो आमच्या सांगाता चलता. एम्मावच्या वाटेर शिस्त निराश जावन चल नासले. मुखार कितें, आमचो फुडार कितें, साबार तिची सवालां तांच्या मतींत काळजांत आसलीं. आमी निराश जाल्ल्या वेळार कितें घडता म्हूण लुकाच्या सुवार्तेंत चॅप्टर 24 आमकां वाचूंक मेळटा. ते निराश जाल्ले जेरुसलेमांतून एम्माव वाटेर चलून आसले आनी तांचे मदें जेजू चलता. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां तांकां समजूंचे बरी जेजू सांगता. जेजू विशयांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां हर एक तांकां समजूंचे बरी जेजू सांगता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव आनी तुमी निराश जाल्ल्या वेळार कितले मागणें केल्यार देव कित्याक मागणें आयकना, कित्याक आमच्या घरांत कश्टा वयर कश्ट येता म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता चलता म्हणलें बाबार्थ आमकां आनीक मुखार वचूंक प्रेरण दिता. तर आमी आज आमचे नदर कश्टांचेर घालचे नाका, समस्येचेर घालचे नाका, बगर जेजूचेर आमची नदर आमी घालया. आमी रडटा आसतना दोळ्यान दुखां पुसूंक कोणूच ना, म्हाका बुजवण दिवची उतरां कोण उलयता म्हणलें चिंता मतीक आयिल्ल्या वेळार मस्त जण चिंतात कोणी ना आमकां, आमची म्हणली कोणूच ना म्हूण चिंतून जीवघात करतात, डिप्रेशनाक वतात. जेजू आमची दोळ्याची दुखां पुसता, जेजू आपयता. त्या शिसांनी जेजूची वळख धरली. तशेंच अनेक व्यक्ती, बार्तिमेयुस, भिकारी, कुड्डो, तिरस्कार जाल्लो व्यक्ती, तिरस्काराक वळख जाल्लो व्यक्ती जेजू आपयल्ल्या वेळार सगळी जिणी ताजी परिवर्तन जाता. आज आमकां तसलें आपोणें जेजू दिता मोगाच्या भावांनी भयणी. तर आमी दोनी हात आमचे जेजू मुखार विस्तारून धरया. आज तुका तुजें काळीज उगण जेजू लागीं कितें उलोवंक जाय म्हणशें भोगता. आज पर्यंत तुवें कोणा लागीं तुजीं बोगणां उसारूंक जावना जाल्यार, तुका कितें भोगता म्हूण तुवें सांगूंक खंय अवकाश मेळूना जाल्यार आज तुजें जेजू ह्या उंड्या रुपार तुजे मदें हजर आसा. आमी अपुरबायेन गायलें, उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय. दैवीक मोग हांगासर आसल्या आमी सर्वांचेर तूं वांटून आसाय जेजू. कृपेन आमकां नेटयताय, पवित्र सांगात आमकां दिताय. त्या जेजू लागीं मोगाच्या भावांनी भयणी तुजें काळीज उगण थोडोसो वेळ उलोवंक प्रयत्न कर. मौनपणी आमी ताजे लागीं उलया. जेजू आमकां हर एकलें की आपयता, आमचीं दुखां पुसता, आमकां तो धैर्यान भरता.
तो म्हणटा भिये नाका हांव आसा हांवूच तो भिये नाका हांवूच तो भिये नाका निराश जाले गी म्हज्या बाबा भयणी बेजार पावते गी खंती दुकान बुडून आसे गी कोणूच ना म्हज्या जिवितान म्हण चिंतून आसाय गी आज जेजू आसा आमा समेस्तां पासून निरंतर ही विनंती करूंक आमची सर्गींची आवय मरी माय आसा दर्या ह्या मरिया मायेच्या पूर्ण शेतांत आमी आसतना ती आमा समेस्तां पासून विनंती करता आमची सगळीं तेसांव आमी मती काडया जेजूक तो पळया जेजू आमकां हर एकलें आपयता आमची दुकां पुसून काडता खंतींत दुकांत बुडिल्ल्या वेळार निराश जाल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण चिंतल्या वेळार तो आमकां सांगात दिता जेजू आपयता जेजू आमकां आपयता जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता भेदभाव नासतना हर एकलेंकी तो वांटून दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हज्या बाबांनी भयणी म्हाका आनी तुका जेजू आपयता जेजू जेजू आपयता म्हाका आनी तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां आमचीं पुसता जेजू दैरान आमकां तो भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी हांव आयकना हांव तुका ना तूं पातकी तुजें तें उणेंपण आसा कितले पडी पाताक आदारताय खंयचीं सवालां तो विचारना आमकां समजून घेवचो कोणी तरी आसा म्हळ्यार मोगाच्या बाबांनी भयणी तो जेजू मात्र आमी उलो मारल्या वेळार खंयच्याय वेळार उलो मारल्या वेळार तो आमच्या संगता रावता आमकां मेळूंक येता तक्षण तो लागीं येता तसो जेजू आज उंड्या रुपार आमचे मदें आसा ताजेर एक नदर आमी घालया संगता मेळून गावया दुकां आमची पुसता धैर्यान तो आमकां भरता दुकां आमची पुसता धैर्यान तो आमकां भरता दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता आमचे मदें आमचे भाऊ भयणी आज कश्टांनी आसलीं आयल्यात जाल्यार नश्टांत सांपडलेलीं आसात जाल्यार निराश जावन मायेच्या ह्या पुणतळार येवन थोडोसो वेळ मागया मरी मायमा समेस्तां पासून विनंती करता कलमडीची वेलांगणी माई आमकां कुमो करता जेजू लागीं
मागोवन आमकां दिता म्हणल्यार बाबडतान आयल्या जाल्यार थोडसो वेळ जेजूचेर नदर गेला. जेजू कडेन सांगा, आमकां उखलून धरचो जेजू आसा. पेद्रो बुडता आसतना ताणें ताका वयर काडलें. आमकांय आमी पातकांत बुडून गेल्ल्या वेळार वायट सवयेक वळख जावन जिणी आमची वायट सवयांत पातकांत बुडून गेल्ल्या वेळार हात धरून जेजू आमकां वयर उबारता. तुमी निराश जाल्यात गी, नवी योजना आरंभ करचें चिंतपान तुमी आसात गी, हर एक जेजूक समर्पण दिवया ह्या वेळार. कश्टांत सांपडलेले ते दीस, पिडा शिडायल्या वेळार निराश जाल्ले ते घडी, रीण दिसांनी दीस चडल्या वेळार, पयशांची गरज आसतना कोणा लागीं वेचें कुमक मागून म्हण कळनातल्या वेळार आज जेजूक समर्पण दिवया हर एकी. ताजे लागीं थोडोसो वेळ उलोवन सांगया, जेजू हांव कश्टान सांपडतना, नश्टांनी अडसतना, निराश जाल्ल्या वेळार तुजी उतरां म्हाका धैर्यान बरोवन दी. तुवें त्या कुड्ड्या बार्तिमेयसाक आपयले बरी म्हाकाय तूं आपय. म्हज्या जिवितांत एक नवें गीत हांव तुका गावंक, अर्गां दिवंक, स्तुती गावंक, म्हज्या जिवितांत एक संतोश देणें जावन तूं फावो कर सुमया. मागया सांगता कश्टांत संपडतना. कष्टांत संपडतना, नश्टांनी अडसतना, नश्टांनी अडसतना, कष्टांत संपडतना, नश्टांनी अडसतना, नश्टांनी अडसतना, निराश नाका, धैर्यान रावय, तोच तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान रावय, तोच तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. दुनिया आमच्या हातूबार सांगया, जेजू आपयता. बाबार्थान सगळ्यांनी गावया, सगळें सांगता मेळून. जेजू आमची मागणी आयकता, आमा समेत तांकां आशिर्वादान भरता. कृपेचो सागोर जेजू आमकां हर एकलें आशिर्वादान भरता. आमचे हर एक उणेपण काण घालता, आमकां भलायकी तो दिता. निराश जाल्ल्या वेळार धैर्यान तो भरता. कृपा आमकां लाभयता. उणेपणून तो जिवितांत भरिल्ल्या वेळार, खंत बेजाराय आमची जिणी जाल्ल्या वेळार तो आमकां सांगात दिता. निराश जायनाका म्हणटा. आज घरा येता आसतना रिते हातान तो फाटी धाडना, हर एकलें की आमकां आशिर्वादान भरता. त्या जेजू मुखार आमी दोनी हात वयर उबारल्यात. जेजू तुका आपयता मोगाच्या बाबा आनी भयणी. जेजू आमा समेत तांकां आपयता. आमकां हर एकलें की तो आपयता. जण एकट्याच्या जिवितान असर्य करून तो आपयता. बाबार्थान तो आमकां भरता. बरोवसो आमकां दिता. जेजू तुका आमच्या जिवितांत स्वागत आमी करता. जेजू आमच्या काळजांत तुका स्वागत करता. आमच्या कुटुंबांत तुका आमी स्वागत करता. जेजू हांगासर मागणें करनासल्या हर एक तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांची मागणी तूं आयक. तुजेरच बाबार तूं दवर. तूं तांची मागणी आयकताय म्हूण सांगून तुजे लागीं मागोवन आयिल्ल्या त्या भुरग्यांक रित्या हातान फाटीं धाडनाका. 100 वांट्यांनी आशिर्वाद घाल. आनी तांचो वेळ हो घडी मागणें करून नोवेनांत खर्चूंक, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक, आराधनांत खर्चूंक तांणी तुज्या मुखार ती आयल्यात. तांकां रित्या हातान फाटीं धरनाका सोम्या. आशिर्वाद तांचेर तूं वत म्हण हांव मागता. तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता.
एकलें की आशिर्वादान बरसो वेळ हो जावन आसा. परत आमी अनेक पटी जेजूक पळया येद्या व्हडा सक्रामेंता. तूं कितलो व्हड देव म्हजे पासून हे ल्हानशे उंड्या रुपार आमकां हर एकलें की मेळोवंक आयलें. आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांत आशिर्वाद जावन तूं येवंक आशेताय. आमकां हर एकलें की बुजवण दिवंक तूं आशेताय. तुजें आशिर्वाद पिडेस्तांक भलायकी दिलें. खंते बेजारान बुडुल्ल्यांक सुटका समाधान दिलें. देंवसार लागल्ल्यांक खोटेपणाचें जिवीत जियेतल्यांक नवें जिवीत तांकां दिलें. तशेंच येद्या व्हडा सक्रामेंता ह्या उंड्या रुपार तूं हजर आसय. आमकां हर एकलें की आमी घरा वता आसतना आमीच एक बेसांव जायचें. आमीच एक नवें जिणी आसतोन आराम करीचें. आमी जेजूक तुका साक्ष जायचें. कृपा मागून जेजूचें आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवणेच्या अस्कत विश्व्यां भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमीना वाढता. प्रार्थुया. ये देवावेची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूं आमकां दयेन फाव कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुजी सरशीर पावल्या. अर्गां भेटोवंक आयल्या. बली भेटोवंक जमल्या. पातकां वळखतां सुम्या परतां काकूळ तांचेर मागता. अर्गां पाटयतां आदार लालयतां शांती तुजी
तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायनान तुझी सरशी पावल्या अर्घा पेटोवंक आयल्या बली पेटोवंक जमल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमकां कुटुंबांत जियोवचें भाग फावो केलां. कुटुंब देवाचें एक वर्तें देणें. पापा फ्रांसीस म्हणटा, कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सभा. हांगासर आमी बावडटात मोगान आनी बरवशान वाडटा, विश्वासान आनी शेगुणांनी जियोवंक शकता. एक घर बांदूंक सिमेंट, लोंकाड, रेंव, रुकाड, फातोर आनी हेर जायते संगती गरज आसात. तशेंच एक अपुरबायेचें कुटुंब रुपीत जावचें मोगाच्या बुन्यादीचेर, सेवेच्या फातराचेर आनी सोंसणिकायेच्या सिमेंटीचेर. आज आमकां नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या दिसा आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे साक्षी जावन सर्गींच्या दिरवे तेवशी आत्रेगान सोमकोवची यात्रिका म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता आनी आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आमची कुटुंबां माया मोगाची, एकवटाची आनी बोगसाणीची तेंपलां जावं दी अशें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें साक्षी जावन सर्गींच्या दिरव्या तेवशी आत्रेगान सोमकोवंक मोरी माय आमकां समेस्तांक कुमोग करून दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या येल्या स्पुता. सोमिया देवा, देवाचे
मारतुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्मेची भलायकी दी आनी भगेवंत नित्य ओंकार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनांच्या ससना. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. तर भवानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें. मोमोजो सुम्याक नावाडता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. 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 सुम्या सोमोग नियाळटा म्हज्या रायाक वंदिता. महाग ताची कीर्तन
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सदैव तू ओंकार मरी देवाचे उद्धार साकून दवर आपल्या अंतस्करणा तुवे आटयले. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा दांपिना वा काटल्या पोंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवतणेर दवरता. दांपून आसलेलें कसलेंत उड आपें जायनासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंत कळनासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात त्या विशीं सत्र आयकया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताच्या लागचें काण व्हरतले. देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जावन सर्गीच्या दिव्या तवशी अत्रेगान समकुंची यात्रिका आमी जावया म्हणल्यार संदेश आज आमी थोडोसो वेळ नियाळोंक वेता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, साक्ष जावचें म्हळ्यार कितें? साक्ष जावचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार जुवांच्या सुवार्तेन जुवांच्या पत्रांनी पयलें पत्र पयलो अध्याय पयली दुसरी आनी तिसरी आनी चवथ्या वळींत जुवांव अशें बरयता. तो आमी आयकला, तो आरंभातो नासलो, आमकांच आमच्याच दोळ्यांनी देखला आमी. वय आमी तें पळोवन आमच्या हातांनी आपडला, जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी देखला. पयलें बापा सवें आसलें आनी उतरांक आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सश्टाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगट नासतांव. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां एकवटलेल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावंक जाय. हांगासर जुवांव आमकां हर एकलें की एक विशय सांगता. जें कितें ताणें पळयलां, जें कितें ताणें आपडलां आनी कितें ताणें बावार्थान स्विकार केला ताका हर एक दीस साक्ष दिवची गरज आसा. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस ट्रेनार पैण करनासतना मस्त लांब पैण, त्या पैणाच्या वेळार हांवें एका फ्लास्कांत इल्ली कॉफी व्हेली. हांव एकलोच आसलो जाल्यार वेता आसतना इल्ली सडत कप्पां व्हेल्लीं, टी कप्स, आनी सुमार 1 लिटर दरच्या फ्लास्कांत लिटराच्या फ्लास्कांत एक फुल्ल कॉफी व्हेल्ली. कित्याक म्हळ्यार ट्रेन म्हणटा आसतना हांव एकलोच न्ही, 12 जाण थंयसर आसतात. मदें एक म्हण एक गर्द आसल्यार
वांटून पियेवया म्हूण. सकाळीं 7:30 वरां जालीं, 5 वरां भायर सरलो आमच्या गांवांतून. 7:30 जाल्लींत, एक 7:15 जाल्लींत एका स्टेशनांत ट्रेन रावली. रावल्ल्या वेळार ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी म्हण जावन सगळें विकूंक आयलीं. आनी त्या दाळा एकलींत न्हिदल्लीं उठलीं आनी सवकास टी गी कॉफी गी काण घेवंक तयार करता आसतना हांवें सवकास म्हजें फ्लास्क ओपन केलें आनी म्हज्या मुखार बसयल्ल्या सौगांक, म्हज्या देगेन बसयल्ल्या तेगांक एक एक कप दिलें. आनी ताणें म्हाकाच पळयलें. ताणें जिंतलें हांव खंय टी कॉफी सेल करूंक आयला कोण ना म्हूण. हांवें सांगलें इदू फ्री, आतां आमी आसचें पुरा फ्री, उचिता आनी गॅरंटीच्या संवसारान. तशें हांवें सांगलें पयशे दिजे म्हणना, फ्री कोणें जाल्यार पियेवेत. तिशें नासलें न्ही पियेवेत, इशें नासलें पियेवेत. म्हाका एक कप मेळ्ळ्यार पुरो, उरलें सगळें वांटून पियेवेत म्हूण. जाल्यार ती कोणी हांवें पियेता म्हणसर पियोना, सगळें म्हाकाच पळोवन आसली. जाल्यार हांवें पियोवंक आराम केलें. सगळ्यांक एक कॉफी दिल्ले मागीर ट्रेन सुमार 20 मिनटां स्टेशनांत रावल्ली. कोणायकी ब्रेकफास्ट काण घेवया म्हूण कोणायकी मती वचूंक वतना. सगळें म्हाकाच पळोवन बाकी जालीं. आनी ती म्हणाली, नीव याके नमगे फ्री आगी कॉफी येना कोट्री. हांवें ताका कांय आन्सर दिवना, वगत आसलो. तशेंच मागीर दुसरी खबर पुरो उलयली आसली. सकाळीं 5:25 वातोन 7:25 म्हणसर सगळें वगत बसलीं आनी थोडीं न्हिदलीं. आनी कॉफी दिल्ल्या उपरांत सगळें एकामेका उलोवंक आराम केलें. आनी एकल्यान म्हज्या लागीं परत आनी परत म्हणले बरें एक सवाल गेलें. सवाल कितें गे म्हळ्यार, तूं कोण गे म्हूण, ನೀವು ಯಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15 ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. आमकां कोणायकी ताणें ब्रेड दिवना. तुवें कितें आमकां कॉफी दिलाय मनीसार. हांवें सांगली आमी एक्स्ट्रा केल्ली कॉफी आसतली दिली, त्या देखून वांटून घेवया म्हूण. इल्लो वेळ जाल्ले मागीर मुखार वता आसतना आनेका स्टेशन पावता आसतना एकलो म्हणालो, हांव आतां सगळ्यांकी बिस्केट हांव काणयो दिता म्हणालो. ताणें बिस्केट हाडली. आनेकल्यान इडल्यो हाडल्यो. आनेकलो म्हणलो हांव नानू वडे तकोळतीन म्हणालो. सक्कट त्या कंपार्टमेंटांत आसल्ल्यांक सगळ्यांकी एकल्यान एक काण घेवन सगळ्यांचें ब्रेकफास्ट जालें. आमी मैसूर वचून पावता म्हणसरी आमकां तोंडाक पुरसोत म्हणली मेळूना, खावंक आनी उलोवंक. हांवें दिल्लें एक कप कॉफी मात्र. सगळ्यांनी उलोवंक आराम केलें, एकामेकाचें भोगनां उसारूंक आराम केली आनी एकामेकाची वळख करून घेतली. ट्रेन दनपारां 1 वरार मैसूर पावता आसतना एकल्यान एकामेकाची नंबरां एक्सचेंज करून जाल्लीं. कित्याक म्हळ्यार एक कप कॉफी तसलो एक गट संबंद तांणी आसा केल्लो. लास्टाक देंवतना तो एकलो मलयाळी आसलो, ताका समा कन्नडा येनातलें. तो मलयाळम कन्नडा पुरा मिक्स कर म्हाका विचारले लागलो, हात धर विचारलें, तूं कोण म्हूण म्हाका सांगूंक उत्तनाय म्हणालो. मागीर सांगलें हांव अशें फिरगजेंत काजीतोर जावन वावर करनासा म्हूण सांगलेंत. तक्षण म्हणालो त्या गांवांत, त्या हळ्ळेंत, त्या फिरगजेंत एकलो एक कुटाम आसा. तांच्या घरच्या भोंवतणी खंयचेय क्रिस्तांव कुटाम ना, तें एकच कुटाम आसचें. आनी ती हर एका दिसा मिसाक वेता आसतना हांवें पळोवचें आनी पाटी येतना हांवें पळोवचें. पाटी आयिल्ल्या वेळार थंय इगर्जेन कितें करतात ती कळीत ना. हे सगळें कुटाम संतोशान म्हणलें बरी पाटी येता. ताका हांवें सांगलें, थंयसर मिसाच्या अखेरीक याजाक म्हणटा, वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. त्या देखून ती येता आसतना त्या समाधानान शांतीन पाटी येता. तितलें मात्र न्ही, ताणें मुखार सांगूंक आराम केलें. तें कुटाम कशें गे म्हळ्यार, कोणाक म्हणी त्या भोंवतणी कोणाक म्हणी गरज आसा म्हळ्यार पयलीं येवचें कोण गे म्हण सांगल्यार हेंचो कुटाम, खोलें कापुरबायेचें कुटाम. तुमचे इगर्जेन तुमी लोकांक कितें शिकयतात म्हूण म्हाका कळीत ना, जाल्यार कितें शिकयलां म्हूण सांगून ह्या लोकांक, ह्या जाणांक, त्या कुटुंबांत संद्यांक पळयत आसतना आमकां कळटा. हर एक दीस सांजेर 8 वरां जाल्लेंत, 8 जावन 2 न्ही, 8 जावन 1 मिनीट न्ही, करेक्ट 8 वरार सदां संजे तांच्या घरा मागणें आसा.
एक मुक्काल घंटेचे मागणे कितले अपुरबाय सगळ्यां सांगाता मेळून मागणें करतात थोडे दी बी घालतात तांकल्ली तांकां मागीर थोडे हात उबारतात कितलें बरें कंतारा म्हणटात कितलें बरें कुटाम फादर रियली एक रोल मॉडल आनी आमी खंय म्हणी कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांचे कडेन वेचान तुमी मागणें करता आसतना आमचे पसून इल्लें मागणें करा आमचें ती संतोशान म्हणलें बरी हर एक दीस आमचे पसून मागणें करतात कितलें अपुरबायेचें कुटाम ह्या कुटुंबान मोगाचें न्हू बायबल हातान घेवन सुवार्ता परगट करूं ना शर्मा वृत्तीर नियाळ दिवं ना मोगाचें न्हू देवाचे उतार विंसून काण तांकां सांगूं ना बघा तांणी कितें केलें गे म्हळ्यार तांची जिणींत एक सुवार्ता केली जिणींत एक सुवार्ता केली त्या देखून आज आमी आमचे कुटुंबा पासूनय मागणें करनासा कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी मागणें करनासा आमचें क्रिस्तांव कुटाम जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण परगट करचें कुटाम जायचें केदाळे सांगलें तुमी मस्तपटी आयकलां आमकां क्रिस्तांवांक मेळिल्ली तितली शिकवण खंयच्या धर्माचें की मेळना जाल्यार मस्त दुखेस्त जावन आसचीं कोण गे म्हळ्यार जेजू पुनर्जिवन जावंकूच ना म्हण सांगचीं कोण गे म्हळ्यार आमींत क्रिस्तांवां केदाळा पळयल्यार दुखांतच बुडलीं कित्याक म्हण तांकां आणकी कळीत ना जेजू पुनर्जिवन जाला म्हण इश्टर येता म्हण सरी आनी मुखार कळचें ना गे म्हण त्या देखून म्हाका आमकां पळयल्लीं हर एकलीं जेजू क्रिस्ताक भेटल्यात गी पयलो एक दाखलो एक दीस एक एजाक अशें म्हजे कडेन ताजी एक्सपिरियन्स शेअर करनासलो एक कडेन ताणें गेल्ल्या वेळार एक मॅथडिस्टांचें एक व्हडलें कन्वेन्शन जावन आसलें एक नांवाडीक प्रसंगदार थंयसर येवन देवाची उतरां विंसून काण लोकांक समजूनचे बरी सांगतालो हजारांनी म्हणले बरी लोक थंयसर जमा जाल्लो व्हडलें कन्वेन्शन व्हडल्या मैदानार आसलें कन्वेन्शन आनी लोक थंयसर बसून बायबल उक्तें करून ताणें उतरां सांगता आसतना विंसून काण म्हणले बरी वाचतालीं आनी थंयसर एक व्यक्ती तो तें रितीरेक आयिल्लो गी कन्वेन्शनाक आयिल्लो गी गोत्तू ना बट थंयसर मुखार बसून आहलो खंय गे आसलो मुखार आयलो आनी त्या पास्टराक तो पळोवन ताणें एक सवाल विचारलें गे पास्टर कन्नडांत अशें म्हणटलो ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋ ತಕ್ಷಣ ಉಬ್ಬೆರವಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನೀವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಬೇಡಿ म्हणलो ताका मुखार कितें सांगचें म्हणून तो कळना कित्याक म्हळ्यार बायबलान सकडी पत्रां बरयलीं कोणाक कलमडीगराक म्हणून बरोवन ना उडपीगराक म्हणून बरोवन वतलें शिवमोगाच्या म्हणून बरोवन ना कोडयाळगराक म्हणून बरोवन ना हय न्ही खंय तो सोदून काडचें ताका मुखार कशें वयचें म्हणून कळना सकडन चिंतलें वो टायट पिवन आयला म्हण ताका दोन मार घालून ताका तक्षण भायर गेलें ह्या जाकार म्हज्या लागीं सांगिल्ले वेळार हांवें चिंतलें ताणें सांगिल्लें विचारलें सारकें सवाल हे अंतू आसा वय बायबलान बरयला वय बायबलान बरयला वय म्हज्या जिवितांत आनी तुमच्या जिवितांत ही उतरां जारी जालात की म्हणलें सवाल तें साक्ष दिवंक त्या व्यक्तीन विचारलें रोमापुरदवರಿಗೆ ಬರೆದ पत्र ಅಲ್ಲ तुजी जिणी एक जिवंत खाणी जायचे जाला गी म्हण ताणें विचारलें सवाल तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें क्रिस्तांव कुटाम दांत 9ನೇ 9ನೇ कुटुंबांनी आमचें पयलें कुटाम जायचें आनी उरलीं 9 मेटां 9 कुटुंबां आमचें क्रिस्तांव कुटाम पळोवन ताणी जेजू क्रिस्त जिवंत जाला तो आमचे मदें आनीक जिवंत आसा म्हणलें संदेश ताणी आपणायचे त्या देखून आमचो देव आमकां लग्गी आसले बरी कोणाक आसा त्या देखून सर्गी जेजू म्हणटा दिर्वें आमी पुंजोवन दवरचें की 2 कडेन आमी दिर्वें पुंजोवन दवरयात एक सर्गीचें आनी एक संवसारी दिर्वें मस्त जाण चिंतात संवसारी दिर्वेंत शाश्वत पर्मनंट हांगाच आमी पर्मनंट म्हण चिंतात जाल्यार एक सत कितें गे म्हळ्यार मनीस कितलोय व्हड जावं दी कितलोय उबार वचूं दी कितलोय बऱ्या हुद्देंत आसूं दी कितले पयशे आस्त बदी कितें आसूं दी मरण पावल्ल्या वेळार
श्वास रावल्ल्या वेळार त्या मनशाक कोणी नांव काण आपयनात कितें म्हणटात मोडे म्हणटात ಹೆಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ दुखेची उतरां ಹೆಣ त्या देखून मनीस हांगासर जावन संवसाराचो जावन जियोंक दीस आनी रात प्रयत्न करनासतना हांगाच पुंजोवन दवरल्या वेळार जेजू म्हणटा हांगा पुंजोवन दवरनाकात हांगा पुंजोवन दवरनाका कित्याक म्हळ्यार वेता आसतना खंयचेंय उरना खंयचेंय उरना खंय म्हणे रडोन रडोन तें बॉडी पळयत आसतना खंय म्हणे बोटान ते मुदी आसा म्हळ्यार सक्कणाचे दोळे खंय वतात मुद्द्याचेरच वयची ह्यो बंगाराची मुदी डायरेक्ट वयता न्ही गे मातयेक म्हण सावन त्या व्यक्तीचो उडास त्या वेळार येवंकूच येना म्हळ्यार मोगाचें न्हू संवसारी तुमी पुंजोवन दवरनाका तर थंयसर कशें पुंजोवन दवरचें कशें करचें म्हज्या ल्हाना भावाक म्हज्या ल्हाना भयणीक तूं आतां कितें करताय तें तूं सर्गी पुंजोवन दवरताय ताका कन्नडांत एक संज्ञा आसा ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ जें कितें आमी हेरांक उदार मनान दिता तें आमचें जें कितें आमी पुंजोवन दवरता तें सक्कडाचें जावन आमी सोडून वेता त्या देखून जेजू म्हणटा सर्गी तुमी दिरवें पुंजोवन दवरचें सोडलां हांगा पुंजोवन दवर न्हू जखंय खंय म्हणे आमी पुंजोवन दवरलां जेजू म्हणटा खंय पिश्या ग्रेस्त पिसो ताणें कितें केलें हांगाच हर एक शाश्वत म्हूण चिंतलें हर एक हांगाच सरत पुंजोवन दवरलें वेता आसतना कितें पुरा व्हड गोदामां बांदून ताणें तयार केल्लें हर एकी सोडून गेलो त्या देखून जेजू म्हणटा आमकां माथेवाच्या सुवार्तेन 6 अध्याय 20 आनी 1 वळींत कित्याक जंय तुजें दिव्य आसा थंय तुजें काळीजी आसा त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मस्तपटी आमी कितें करीचें की म्हळ्यार फाल्यांच्या विशयान चिंतून 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 आयचो संतोश आमी होगडून काडच्या बदलाक ही घडी देवान कितें आमकां दिला ताका आमी देवाक अर्गां दिचें की तुमचे मदें मस्सणां 15 तारीखेर फेस्ताक येता आसतना बरी एक मुस्तायकी न्हेसून येजे म्हूण सांगून बरें करून कबडान दवरलें जाल्यार आज घरा गेल्लींत पयलीं एक पिडी न्हेसून पळया कित्याक म्हळ्यार 15 तारीखे म्हणसर कोण आसता की नांगे म्हूण कळीत ना खंय म्हणे 15 तारीखे भितर एक्सपायरी डेट जाली म्हळ्यार कोणी त्या दीस तुमकां ती मुस्तायकी न्हेसयना त्या देखून आमी कितें करता म्हळ्यार फाल्यां परवां मुखार म्हूण चिंता मोगाच्यान आज ही घडी देवान आमकां दिल्ली संतोश पावूंक जाय त्या देखून सांग पावल आमकां सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रान 4 अध्याय 4 वळींत रिजॉयस हर एक दीस म्हणले बरी संतोष पावा हर एक दीस म्हणले बरी हर एक घडी देवाक अर्गां दिया मस्तपटी आमी इसाचीं सवालां आसात आमकां खंत आयली आमकां पिडा आयली गूण जायना म्हणला आनकी तूं वाचून आसयना गी त्या देखून देवाक अर्गां दी आनी देवाक अर्गां दी त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो बाबाडतान साक्ष दिवचें म्हळ्यार कितें बाबाडतान जियोवचें म्हळ्यार कितें आमी हर एकली सर्गी पुंजोवन दवरचें म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार आमकां हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय 20 आनी 4 आनी 20 आनी 6 वळी म्हणसर वाचून गेला थंयसर आमकां एक दाखलो दिता तो दाखलो कितें गे म्हूण सांगल्यार मैजेचो दाखलो थंयसर अशें बरयलां बावडताक लागून मैजेन जाणटो जातास आपूण पाराव्याच्या दुवेचो पूत म्हूण वळखूंक इन्कार केलें ताणें सांगलें हांव तिजो पूत न्हय दुसरें खोट्या करण्यांक मेळटा तें क्षणीक सूख भोगचे परस देवाच्या लोकां सांगता कश्ट दग्ध आनी भोगोवंक तो तयार जालो कित्याक म्हळ्यार ताणें एक सत ताणें आपणायलें तें कितें गे म्हूण सांगल्यार आमी हांगासर आमी संवसारी जावन जियोवचें न्ही बागार जेजून देवान आमकां बसयलां तें दिर्वें आपणायचें आमी इजिप्ताचें धन संपत्ती प्रास देवान मागल्याक मेळटा तें कश्ट कितलें वर्ती ग्रेस्त काय म्हूण ताणें लेखली आतां आसचें सूख समाधान क्षणीक तें इल्ले दीस मात्र आतां आमकां बरी भलायक आसा जावंक पुरो इल्ल्या वेळान कितेंय घडोवंक पुरो कोणायकय कळीत ना त्या देखून आमी कितें करीचें म्हूण आमकां
हो दाखलो दिता आसतना हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता इजिप्ताचें धन संपत्ती प्रास देवान माकल्ल्यांक मेळटा ते कश्ट कितलेगी वर्ते बाबार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो रायाचे क्रोध ताका भिरांत दिसली ना पूण अदृश्य देवाक पळयल्ले बरी आपल्या निर्धारान तो थीर रावलो तातूंत पळया एक मैजे म्हणले एक नांव नासलेल्या व्यक्तीक देवान विंचून काडलें आनी कितली व्हडली इस्रायल परजा ताणें बसयल्ले गांवांक आपोवन व्हरूंक चलोवंक ताका कुरपा दिली म्हज्या मुखार सबार तराचें उणेंपण आसलें मनीस उणेंपण पळयता देव बरेंपण पळयता मनीस आमची हर एकल्याची अस्खतकाय सोदून काण हर एकल्या मुखार सांगता जाल्यार देव आमचें बरेंपण पळयता म्हज्याक जेजून आपयल्या देवान आपयल्या वेळार तूं म्हज्या परजेक सुटका दिवंक म्हजें तुका हांवें विंचून काडला म्हूण आपयल्या वेळार तो म्हणटा म्हजें तें उणेंपण आसा म्हाका उलोवंक जायना हांव घुसपडटा उलयता आसतना म्हजी उतरां स्पश्ट नात म्हाका भंय आसा हांव कोण म्हणलें साबार सवालान दवरल्या वेळार हर एका उणेंपणां की देवान सांगिल्लें उतरां जावन आसात हांव आसा तुज्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालता भिये नाका म्हणजे तूं कोण म्हणलो गरजेचें न्ही तुज्या सांगाता आसा हांव गरजेचो यू आर नॉट इम्पॉर्टंट हांव इम्पॉर्टंट हांव तुका चलयतां तेच बाबार्थान तो मुखार वेता कितें घडटा मगचें न्हू साक्ष दिवचें म्हळ्यार कितें भावार्थ दवरल्या वेळार आमचें हर एकलेंचें कुटुंब एक क्रिस्ताक साक्ष दिवचें कुटुंब जाता आनी मैजेचें जिवितान पळया 14वे अध्याय निर्गमन पुस्तकान 14वो अध्याय 13-14वी वळीन आमी पळयता तो म्हणटा भिये नाकात तांबडो दर्यो आडयल्ल्या वेळार लाखांनी इस्रायल परजा एका मैजे मुखार येवन सावला वयर सावलां घाल्ल्या वेळार असाध्य इम्पॉसिबल म्हणल्या वेळार मैजे एकलोच सक्कडा मुखार उबे रावन अशें म्हणटा भिये नाकात धैर्य घेया आज सर्वेस्पोर देव तुमकां सोटोवचे खातीर सुटका दिवचे खातीर कितें करतलो म्हळ्यार तुमी दोळ्यांनी देखतल्यात भावार्थ पळयात असो तातूंत हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटात एक दाखलो तुमी पळयचे जाल्यार तें मैजे एक दाखलो जावन आसा जुवांच्या सुवार्थेन 6व्या अध्यायांत 27 वळींत जेजू आमकां सांगता नास तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळतात असल्या खाणा खातीर तुमी वावुरा मगाच्या भावनांनी बिणीनो आज आमी इतल्या व्हडा संख्येन ती सोम्यांची उतरां आयकूंक आराधनांत भाग घेवंक मरिया मायेच्या मजतेन आमची तेसांवां आमचें उणेंपण समर्पण दिवन कलमाडी माई आमकां हर एकलें की वेलांगणी माय आमकां कुमक करता म्हणलें भावार्थान आयिल्ल्या वेळार आमच्या डिक्शनरींत आशिल्ल्या पुरा शब्दांकी एक मोलादीक 2 अक्षरांचो शब्द आसा ते शब्द जावन आसा माय त्या माय म्हणल्या शब्दांत कितें एक विशेष आकर्शण आसा माय म्हण आपयल्यांत कितें मोतीक समाधान म्हणशें भोगता माय म्हणल्यांत कितें एक तर बुजावण मेळिल्लें बरी जाता घरांत आमच्या मोगाच्यान 1000 लोक आसल्यार आमी पयिल्लें सोदचें माय खंय गेली गी म्हूण त्या घरांत माय आसा म्हण जाल्यार 1000 जण आसले बरी भुरग्यांक धैर्य भुरग्यांक समाधान आनी हर एकलें की मोगान ती पोसता हर एका भुरग्यांक ती मोगान सुदारसिता तशेंच आमची सर्गीची माय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ती माय आमी पडुल्ल्या वेळार माय उठुल्ल्या वेळार माय भलायकी बिगडले वेळार माय उणेंपण जिवितान असले वेळार माय अस्कात काय आसतनाय माय आनी एक विशेशता कितें गे म्हळ्यार तिणें धर्न 2 मारता आसतनाय आपुचें तिजेंच नांव माय त्या 2 अक्षरांच्या त्या नांवांत कितें गी आसा कितल्यागी कवींनी कविता बरयला कितल्यागी बरयणाऱ्याने कितले बूक बरयलात मायच्या विशयांत आनी आजुनूय ह्या शब्दाचो नीज अर्थ कितें पण कोणांकी कळीत जावना
तो आमी सोदूंक प्रयत्न करचे नाका कित्याक म्हळ्यार माई म्हळ्यार एक भोगना आमची दॅट इज अ फिलींग निरंतर आसचें फिलींग आनी ती माई आमची आनी तुजी आनी म्हजी माई मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ती तुका आनी म्हाका मात्र माय म्हाका मात्र माय ती आमचो इतलो मोग करता आसतना आमी तिचो मोग करता ती आमच्या कुटुंबांची आवय जाल्यार जेजून आमकां आनी एक आवय दिला ती आमकां मात्र माय न्ही आमकां हर एकलेकी माय ती हर एकी समजून घेता तुमी हांगासर येजे म्हण चिंतल्या वेळार ती मागणें करूंक आराम करता आज म्हजें दुयेंता आज म्हजो पूत मागणें करूंक येता तुजें कश्ट कितें म्हूण तुवें उलो मारच्या पयल्यान ती समजून घेता तिका आमी आवय म्हणटा तिका आमी आवय म्हणटा आनी ती आपल्या जिविता मरिफात साक्ष दिता जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू संवसारी जिवितांत सुवार्ता परगट करता आसतनाय हर एक दीस म्हणले बरी तिची जिणींत एक साक्ष जावन आसली कन्नडांत एक संज्ञा आसा ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೆರೆದಂತೆ खंय म्हणी एक कुटुंबांत एक आवय एक मागणेची आवय जाल्यार बावडतान बरोल्ली आवय जाल्यार खंडीत जावन ते सगळें कुटुंब बावडतान भरता कित्याक म्हळ्यार भुरगीं असाध्य म्हण सांगले वेळार आनी मुखार वचूंक तूं जायना इम्पॉसिबल म्हणल्या वेळार संवसार हर एक बॅड न्यूज दिल्ल्या वेळार बरी खबर खंयच मेळनातल्या वेळार ती आवय त्या भुरग्याक बावडतान भरता मगाच्यान आतांच्या संवसारांत मनशाक श्वास आसा विश्वास म्हणलोच ना तो बावडत आमच्या कुटुंबांत आसाची ना जाल्यार आमी साक्ष दिवंक जावचें ना मगाच्यान त्या देखून आज आमचे सगळे कुटुंब आमी जेजूक समर्पण दिवया मोरी माई आम्हा समेस्तां पासून विनंती करता आनी आमची सर्गींची आवय ती उणेंपण समजून घेता खाना गांवांत पळया थंयसर उणेंपण आसलें कोणाक कळ्ळें पयलें मोरये मायेक कळ्ळें थंयसर खंय बरो ना कोणेंय येवन मोरयेक सांगलें म्हूण खंयसर बरो ना जाल्यार मोरये माई आवय हर एकी समजून घेता भुरग्यांक कितें जाय म्हणलें आवयक स्पश्ट कळटा केदाळा भुरगें कित्याक रडटा आनी कशें रडले वेळार कितें गरजेचें म्हणलें कोणाक कळटा बापायक कळना आवयक कळटा आनी तशेंच मोरी माई थंयसर असलें उणेंपण समजून घेता म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या घरांत ती कुटुंबांत ती तुज्या जिवितांत उणेंपण आसा गी निराश जायनाका बेजार पावनाका हर एक दीस म्हणले बरी घरा कुटुंबा सांगाता बसून कोंताचें भक्तीपण तेर्स मागणें म्हणटा आसतना ती माय आम्हा समेस्त बसून विनंती करता पयलें काळ आसलो खंय सांज जाल्लीत घरा आसली मलगडी म्हणटलीं दार तें करा पुता 7 वरां जालीं आंबारीचो वेळ जालो म्हणटलीं खंय आनी मोरी माई आमच्या घरा येवचो वेळ जालो म्हण आतां 2024 5G संवसारांत म्हणटात खंय दार गेला रे जळार येवचो वेळ जालो कोवीड आतां गेले मात्र आनी डेंग्यू आनी खंयची बरा पिडा येता खंय दार घालां तिशीन मरी माई ना इशीन जळारे भितर येना कित्याक म्हणल्यार घरा सगळें बिजी आसतात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मागणें आमच्या कुटुंबांत ना जाल्यार उणेंपण चडूंत वेता सोंसून व्हरूंक कृपा मेळना अंत जावचें खंय गी म्हळ्यार डिप्रेशनांत सुयसायडांत तर आज आमी आमच्या कुटुंबा पासून मागणें करता आसतना आमी हर एकलीं हांव एक एजाक जावन तुमी हे कुटुंबाचें सांदे जावन आमच्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जिणी आमी हर एकल्यांनी जियोंक आसा तेंच आमी आयच्या पयल्या वचपान आयकलें साक्ष दिवची म्हळ्यार आमकां दिल्ले आपोवण्याक आमी जियोंक आसा आमकां कितें आपोवणें मेळ्ळां तें आपोवण्याक जियोंक आसा कुटुंबांचे संदेश जावन तुमी कुटुंबांत हेरा कुटुंबांक एक आदर्श जायचे रेस्पेराक नवी व्हंकल न्हवरो येता आसतना तांकां मोतीन साबार सवालां आसतात कशें गाय मुकली जिणी कशें आमी कुटाम बांदून हाडचें म्हणलें सवाल आसा जाल्यार तांणी पयलें पळय जें कोणाक गे म्हळ्यार
तांच्या आवय बापायक ती आज पर्यंत जियेलात म्हळ्यार आमी जियेत म्हणलो बोवार्थ तांकां मेळटा. तुमीच जियोंक कश्ट जाता जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक रेस्पेराक हांगासर मुखार हाडल्या वेळार तांकांय कळटा आनी इल्ल्या वर्सांनी आमी लॉयरां सोदून वचचें पडटा कोण ना म्हूण. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्लें तें आपणें आमी बरें करून जिवना. तर आज आमी एकच मागया, सोम्या आमच्या कुटुंबांती एक समाधानाचें देणें तूं फावो कर. आमी एकामेका बक्षिजे, एकामेका माया मोगान जियेचे. तूं आमचो देव, आमचो रचणार. आमकां हर एकलें की पोसताय, आमच्या गरजांक पावताय, आमकां हर एक दीस राखताय म्हणल्या बावार्थान आमी जियोंक आमकां कृपा दी. आमी एक साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. देखून उबे रावा. मोगाच्या भावनांनी बेडीनो आमची सबार ते सवा उणेपणाचें जिवीत खंत बेजाराय आमी हांगासर हाडला. हर एक येता थोड्या ते सवा मरिफात बाबर्थाच्या प्रार्थना मरिफात जेजूक आमी समर्पण दिवन बापा लागीं आमी मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभा भावार्थाचे कुटाम जावन आसता तिका चलोवन वचच्या पापा सैबाक, सरगवळ्यांक, धार्मिकांक आनी लायिकांक तुज्या बेसावांनी भर. अशी आमी समेस्तांनी तुज्या राजा खातीर वावरून तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रसान सगळो संवसार तुज्या मोगाचे एक कुटाम जावन बांदून हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यां खातीर आमी मागता. तांणी देशाच्या आनी तिच्या लोकांच्या उदरगते पासून वावरून आमचो राष्ट्र शांतीचो आनी समृद्धीचो राष्ट्र जावन बांदून हाडूंक तांची मनां तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागता. आमी कुटुंबांत जियेता आसतना आमच्या बऱ्या गुणां आनी क्रिस्तीचे गुणां वरवीं आमची कुटुंबां भाग्यवान आनी घनाची कुटुंबां जावन परिवर्तीत करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांनी प्रायवंता पासत मागता. तांणी तांची पिडा आनी कश्ट तुज्या आदारान सोसून व्हरूंक आनी तुजे थंय तांचो बावाड सदांच विश्वासीपणी सांबाळूंक जायची कृपा तांकां फावो कर. तशेंच तांची जतन घेतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आमी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगाड्यांची बरी सेवा करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. हांगासर ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानान जमो जाल्ली आमी आमच्या कुटुंबांनी मोरये परी भावार्थी जिवीत जिवन एका काळजाची आनी मनाची जावन हेरांक भावार्थी जिवीत जिवंक प्रेरण जायशे आमकां उर्बेवान कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. थोडसो वेळ मौनपणी आमची खासगी गरजां वैयक्तीक मागणी ते सवा समर्पण दिवन मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा तूं दयाळ काकुळदार, आमची हर एकलींची मागणी तूं आयकताय. आमी तुजीं भुरगीं आज आमचे अत्रेक उणेपणाचें जिवीत खंत बेजाराय कुटुंबांचे समस्ये हर एक आमी तुज्या मुखार समर्पण दिवन आसा. आमकां जाय आसली हर एक आशिर्वादां कृपा बेसांव सर्गींतोन आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात दयेन फावो कर म्हण आमी मागता. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्गी बापा मोगम सो आटा पुनसा तो सोडून दी प्रत्येक सावदी सारखे तुझे आमचेर येऊ दी तो सोडून
पिता काळीजाव तुका दिता स्वीकार तू कर दी कुरपेसर तुझ्या गोपात आमकां तूं धर स्वीकार तू कर दी कुरपेसर तुझ्या गोपात आमकां तूं धर मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता एकल्याच पुतान अवकार मर्येतोन जल्म घेतना तिचे अवकारीपण विबाडूंक ना पूण विचित्रान तें पवित केलें. आपलें घेतल्या मनच्या सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारूंक तूं पवित करूं अशें आमी बेटोवची तुका मानता तसलें जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवंत अवकार मर्येचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिजे दिनवासनेचें गीत गावन तुजे कणवाळेन आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रथमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशां तें कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वणदार मनशाक कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाकणटा सर्गार. ताचे वाकोणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान गूण सर्गी तुका जय. गूण सर्गी तुका जय. गूण सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. जय 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 गूण सर्गी तुका जय. गूण सर्गी तुका जय. गूण सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त खायात, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी हे काल्सींतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी जे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मेरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदत्ता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयला तें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर स्तुतल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां कडल्यान पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्तनांच्या सस्तनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काबरूत कर, आमची काबरूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काबरूत कर, आमची काबरूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळय मोगचेनो ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तुमच्या म्हाका खबना खबरना पूण तुज्या उतरान स म्हाका भलायकी. मोगान भरून सोम्या काळजान घेताय तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. म्हज्या मोगान भरून सोम्या काळजान घेताय तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. स्वागत
जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसून नरकां दिता काळजांतच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसून नरकां दिता सोमी देव मोसो सोडवणदार मोसो आयलाय मोजे घरी साव सैरो पातकी हांव तरी इसालाय मोसो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांतच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसून नरकां दिता मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपार राखताय म्हाका सदां तूं मोगान भक्तीन मागता हांव जावून तूं उदार जीवन मोजे धन्या कर नंदन काळजांतच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसून नरकां दिता प्रार्थुया कणवळ्या बापा भगवंत हांवकार मरयेत आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच हांवकार मरयेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वणेची भक्तीपणां साखरे करून आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हडुकार मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमच्या नोवेनाचो 8वो दीस आयच्या दिसा आमी जेजूच्या पुनर्जिवांतपणाची साक्षी जावन सर्गींच्या दिर्व्यात येवशी अत्रेगान सोमकुंची यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागलें आज पवित्र साक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिला मानदीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोगा देयसीस शिवमोगा जावन ते आयल्यात तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आनी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आल्तारीर आनी दोग जाण याजक आसात एक मनादीक बाप रिचर्ड मास्करेनस जेजूत पदराबू शिवमोगा आसात आमचे आदले विगार तशेंच स्टीवन रोड्रिगास सहाय्यक विगार उद्यावार पिरगज तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आज पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार आनी पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्ती गितां गावून मागोवंक कुमोग केला फातिमा सायबिणीची पिरगस फेर्नालची गायन मंडळी पयले फावटी हांगासर ते आयल्यांत नोवेनाक तुमकां देव बरें करूं सांगात तांचे सांगात आसा तांचे विगार बाप मनादीक बाप जेरो मोंतेरो गितार खेळ्ळात तांणी गायन करता आसतना तांकांय आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या न्हू तुमची सर कामां राटवळी कुशीक दवर
तुमची मागणी आनी तुमची तेसावां घेवन व्हडा बावडतान ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात मोरी माय तुमच्या विनवणेचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली आशिर्वादां घालूं म्हूण हांव मागतां नोवेनाक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां आमच्या नोवेनाचो 11 दीस फाल्यां आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उडास काडून उंडो मोडून सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळटलो आनी पिडेस्तां खातीर आमी मागतलो फाल्यांचे प्रधान याजक जावन आसात मानदीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोगा देयसीस फाल्यां पेकोवणेच्या मागणें म्हळ्यार हिलींग सेशन आसतलें देखून दय करून आमच्या तुमच्या पिडेस्तांक तुमी आपोवन हाडात तांचे खातीर विशेश मागणें आसतलें फाल्यांच्या दिसा भक्ती गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात मिलार मायेचे कॅथेड्रल कल्याणपूरची गायन मंडळी आज लितुर्जी सोलोन वेला कोसेसा वाडो तुमकां देव बरें करूं फाल्यां लितुर्जी सोलोन व्हरूंक फातिमा वाडो येवच्या शनवारा रेतीर सोलोन व्हरूंक मानदीक बाप सिरिल लोबो दिव्या ज्योती तुमची वाहनां पार्क करूंक स्वयंसेवकाचें मार्गदर्शन घेयात ऑगस्ट 15 तारखेर इगर्जेच्या कंपाउंडान कदेलां दवरतात देखून तुमची वाहनां इगर्जेच्या कंपाउंडा भितर हाडूंक अवकाश आसचो ना दय करून तुमचो सहकार स्वयंसेवकाक दियात ते तुमकां वाहनां पार्क करचो जागो दाखयतले धार्मीक वस्तू खातीर आमच्या धार्मीक स्टॉलाक भेट करात ऑगस्ट 15 तारखेर आमच्या पूर्ण शेताची वार्षिक महापरब सकाळीं 10 वरांचेर मानाचे वाती वांटूंक 10:30 वरांचेर पेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उडपी DCCचे गवळीक बाप आदीक मानदीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो भेटयतले उपरांत सर भक्तिकांक दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा त्या दीस हेर मिसां सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेन सांजेर 4 वरार कोंकणी भाशेन आनी 6 वरार इंग्लीश भाशेंत आसतली तुमकां समेस्तांक आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें दिता येया आनी हेरांकी आपोवन हाडा तुमकां नोवेनाच्या दिसांनी आनी पेस्ताच्या दिसा मुड्दोम दिवंक स्पॉन्सर रावोवंक अवकाश आसा आतां आयच्या दिसा नोवेनाक मुड्दोम रावलेल्यांक मानाचे वाती वांटते लावन तुमचें नांव आपयतना आयच्या प्रधान याजकांत तुमचे मानाचे वाती तुमी घेयात आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुड्दोम रावल्ली रोनाल्ड शांती शरण डिसोजा मस्कत जेरोम सॅन्ड्रा ब्रिट्टो अँड फॅमिली माउंट रोझरी प्रेसिल्ला मिनेजस अँड फॅमिली संतूर कोपला मॅथ्यू डिसोजा सुरतकल वीडा पिरेरा अँड फॅमिली उडुपी सविता लोबो अँड फॅमिली ब्रह्मावर सिसिलिया गोवियस मँगलोर विलियम शालिनी पिंटो बंटवाड सुष्मिता कलमाडी लविना मिनेजस माउंट रोझरी रोनाल्ड मतायस पांगळा शांती फर्नांडिस तोट्टाम नॉर्मन मेलिसा दुबई एबल सॅम्युएल मिनेजस दुबई मेल्विन प्रेमा लोबो कुवैत नील ग्लेन वल्वेरा तोट्टाम निहाल ग्रेग वल्वेरा तोट्टाम एरन एंड एड्रियन फुटाडो कलमाडी पर्ल पेहेल एश्ली अल्मेडा बारकूर जोलिना वेनिशा अविल नातो बॉम्बे प्रेसिल्ला अल्मेडा एंड फॅमिली बारकूर आशा एलिक मेंडोन्सा उडुपी सेलेस्टिन डिसोजा कलमाडी झीजल एंड लॉय मचादो कलमाडी मरिसा डिसोजा मणिपाल आल्फ्रेड लुविस एंड फॅमिली कल्याणपूर ऑस्टिन मस्करेनस कोळलगिरी लिडविन मस्करेनस बैलकेरे सिरिल मस्करेनस कोळलगिरी अनिल नोरोना एंड फॅमिली मिलाग्रिस रोशन डिसोजा माउंट रोझरी शलोमा एंड शैनल फर्नांडिस तोट्टाम जॉन डिसोजा शंकरपुरा मार्क रेंजल एंड फॅमिली शिरवा मेटिल्डा जॉयस एंड ऑस्टिन सिक्वेरा बारकूर लिल्ली फुटाडो एंड फॅमिली मिलाग्रिस रीमा राजेश डिसोजा उद्यावर जेसिंता सल्डाना माउंट रोझरी
ते कंदिंबी गेल्या वेलंकनी मायच्या नव्यान आमी करया. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये भोव नितळी अंवकारी भोव बगेवन त्रिदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुता गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. तुज म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तस्सो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताची अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात. स्वंत घर जागो फावो जावं कुडींत आसलो गुळो गूण जावं ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक US सेवेची विजा मेळोवंक जायत्याचें डॉक्युमेंट सारकें जावंक काम पर्मनंट जावंक पुताक दुवेक बरी सेरीक मेळोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक BSc नर्सिंगान बरे मार्क्स मेळोवंक कॅनडान काम मेळोवंक आस्थमा आनी एलर्जी गूण जावंक वडिलांक काल जावन जियोंक युट्रस रिपोर्ट नॉर्मल येवंक MRI रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तकली पडापड गूण जावंक शेळ आनी कोंकली गूण जावंक कुटुंबाच्या सांदेचे कश्ट अनवरां पयस वचोंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भुरग्यांचें देणें लांबोवंक आमल पिवणे सोडूंक वायट सवय सोडूंक आंगाच्यो माथ्याचे पोटांतलो उलोवप गूण जावंक बरें काम बरो सांबाळ मेळोवंक कामा कडेन मेळचे कश्ट दुणे जावंक दुबय वचोंक विजा मेळोवंक कामाची इंटरव्यू पास जावंक घरांत शांती आनी समाधान मेळोवंक वायट इश्टागात सोडूंक मेळोवंक आसचे पयशे वेग्गी मेळोवंक बिजनेस बऱ्यान जावंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक पांयांची गुमटी गूण जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक लिवर सिरोसीस लिवर कॅन्सर गूण जावंक प्रमोशन मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक युरीक एसीड नॉर्मल येवंक HIV पिडा गूण जावंक जॉयंटीस पिडा गूण जावंक किडनींतलें सिस्ट गूण जावंक मायग्रेन तकली दूख गूण जावंक घराक रोड मेळोवंक काजारी जोड्यांनी सोडदोडकन जियोंक आनी मागुल्लो उपकार मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता. ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वत्ती पाती आनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैं पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रयता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुल्लो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. 8वो दीस नामान देवाच्या भगवंत मंदिरा आनी जणवयाच्या सिंहासना सोल्ल्याची आर्क पेट सिडार रुखाटान करून भांगाराच्या तगडान धांपल्ली. देवान तुका आमारपणाच्या सर देण्यांनी नटयला. कथावीन गरबी संभवले ओंकारी आमच्या पुनर्जिवनपणाचे काळी आमचो तुज्या भुरग्यांचोय कुडी आनंद बरी जायशें तूं माग म्हूण आमी तुज्या लागीं परतांव. आमी काळो कोतावन उठोवन आमच्या शेवटांतय सबीत पावशें सर्गींच्या प्रकाशान आमच्यो मोती तूं उजवाडाय. तुजो दैवीक पूत कुर्सार उमकळत आसतना तुज्या ताबेन दिल्लीं भुरगीं आमी जावन आसाव. हे भोव मोगाळी माय आमकां तूं सांबाळ. आमच्या आत्म्याक गरज आसच्यो सर कुरपा तूं आमकां जोड दी आनी बऱ्या भलायकेंत आमकां सदांच सांबाळ. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे जशी पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवें आसूं तुमच्या सगळे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोंडारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागीं आमी मागतांव. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जेस तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देव पुताचे माये आज गोडव्याचे राणये आमची वडशे काये आमची माय म्हण दाखय आमकां मोगान वागय
उपकार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी वांगा जेसूच्या पोवीत काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद बघेवन कुसाचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.